Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. पाणी सोडून सोडता तो कोण गावलं होते. त्याला सांगलेलं आहे. किती म्हणतो आलो? किती सांगता पंपच चालू जाईना त्याला किती करू काय म्हणता. पावसाचे नाता आणि खावपाक ह्याचे हट्टा. न्हयचे. वयर उदक आमकां येयना. उदक आतां आमकां जवळ जवळ 20 दीस जाले आमकां उदक ना. हे केलें न्हू सोडपा सांगलें सोडटा म्हणटा. कितके फावट आमी सांगपाचें हां न्हयचेर वयचें पडटा. न्हयचेर आमी साम सड्याचेर आमकां न्हय पोस पडटा की उदक आमकां 10 दीस जाले उदकूच ना. आमी आतां न्हयचेर गेले जाल्यार आमी समज एक तितून पडोंक शकता आनी समज पडले जाल्यार मागीर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो आमची. 3 वर्सां जालीं आतां आमकां अशेंच प्रॉब्लेम येताले पूण आमी आतां कोण एक्शन घेयना. सांगले जाल्यार ते म्हणटा आमी कितें करूं. चिकोल सगळ्याक भितर वचून आमी एखादी पांयाक वचून पडल्यार ताका जबाबदार कोण आहा. तेन्ना कृपाय आमकां उदकाची सोय करून हें कितें उदीक हे सारकें करचें. आतां 10 दीस तुमी आतां कशें कितें हें केलें उदक? पावसाच्या उदकान आमी दीस काडले हांगा. आतांच ही जे कडेन उलयल्लो आसा तर तेंच्यांनी सांगलें की थंय जे पंप हावस आसा तेका जो कचरो सगळो भरून ह्या पावसाचे हेजो कचरो भरून तो सगळो चॉक जाल्लो तेका लागून तो जो हें आशिल्लो तो प्रॉब्लम जाल्लो. आतां तेंच्यांनी इमिजिएट तेजेर हांवें जेन्ना इंटरवेन्शन केलें तेन्ना इमिजिएट ते सगळें क्लीन करून ती टाकी भरून आज सांज मेरेन तांकां उदक पावोवपाची हांव प्रयत्न करतां. सपोज जर तांकां इंडिविज्युअली समज जर उदक हाडपाक हांगासर न्हंयचेर येवचें पडलें जाल्यार ह्या पावसान आतां न्हंयचें उदक भरलेलें आसा आनी न्हंयचेर वचपाकूय भंय दिसता. म्हणल्यार कितें इन्सिडंट घडोवंक शकता. आनी हांगासर जेन्ना पंप ऑपरेटराक आमी मेळ्ळे जेन्ना आनी हांगा आयकलें जाल्यार ते पंप स्टार्ट मारना की फक्त त्या पंपाक कितें तरी कचरो कितें भरोन स्टक जावपाक शकता. ह्या कारणाक लागून पंप हें करना. तेन्ना गोवोरमेंटान हेंची कितें तरी दखल घेवची अशी लोकांनी मागणी केल्ली आसा. साकोड्या सुर्ल्याच्यान प्रोडेंटा खातीर विवेक प्रभू.